रस्त्या वयली फोंडकुलां काडपाक शक्य ना अशें आपणें म्हणूंक ना, जाल्यार पावसान रस्त्याचें डांबरीकरण करपाक आडमेळी येता अशें विधान बुधवारा केल्लें. पत्रकारांनी हेडलायनी मारपा खातीर आपल्या विधानाचो कित्याक कितेंय अर्थ लायलो अशें म्हणीत PWD मंत्री निलेश काब्रालान पत्रकारांचेर फोग काडलो. रस्त्या वयली फोंडकुलां जाता तितल्या बेगीन भरपाचो हांव यत्न करतां अशें तांणी म्हटलां. टेंटेटिवली 30 तारखेक हांव म्हणना 100% जातलें, कित्याक पावसूय पडटा आनी ह्यो गोश्टी जाता. काल हांवें स्टेटमेंट केलें रस्त्याचेर. हांवें म्हाजेर आज हेडलायन पयलें की हांव रस्तो 100% करचो ना अशें. हेडलायन हाडपाचे पत्रकार भाव आमचे बरे आसा, पेपरूय बरे आसा. हांवें कितें म्हटलें की आमी प्रयत्न करता, पावस पडटा. हॉटमिक्स प्लांटाचें कितें जाता, पावस पडना हॉटमिक्स घालूंक मेळना. सो ह्यो टॅक्निकली गोश्टी हांवें सांगपाक काडल्या. म्हजेर हेडलायन मारलें की हांव पॉटहोल उरतलें म्हणून गोंयांत. हांव अजुनूय तुमच्या मार्फत सांगूंक सोदता की पॉटहोल गोंयांतले 100% काडपाचो प्रयत्न आमी सरकार करता. हांवें खूब आमचे इंजिनियरींग आयडेंटिफाय केला, आमी स्वता लक्ष घातलें. आनी तुम्ही पळोवपाक गेल्यार खूब कडेन हॉटमिक्स चालू आसा, तेजेर कोण बरयना. पूण हॉटमिक्स आसा, खूब कडेन चालू आसा. मे बी पावस पडटा तेन्ना करूंक मेळना म्हणजे मागीर डिले जातले. सो बरो जर सिजन मेळलो म्हणजे पावस नासतना जर मेळलें, कित्याक फाल्यां लोक तेय म्हणटाले की काल घातला आज गेलो म्हणून. लोक तेय म्हणटा. सो काल हांवें स्टेटमेंट दिल्लो की प्रयत्न आसा की 100% जे आसा खड्डे काडपाचे आनी प्रयत्न आसा आनी हांव कंप्लीट करपाक. ड्राय स्पेल जर ना तर कशें काडटले हे लोकांक समजोवपाक जाय.